गीत घेऊया A26 पानाचा अंक 13 A26 पेज 13. Sogli ami ektai zauya, sogli ami lagi soruya, dunia deva wakaruya, anonamso takazuya, taronatu korop dunia, jivitatu zuru dunia. आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुज्या राजाक व्हरून पावो तारोनातूं कोडप दुनिया जिवितांतूं सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुज्या राजाक व्हरून पावो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचुऱ्यां केल्यात. राष्ट्राचे दोळे मुखार ताणें आपले प्रमाणीकपण फांकयलें. हालेलुया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवडेता. आनी मागीर मोगाच्या येवकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसा चिंतेसां जशें आमचे जाणेकले चिंतेसां आसतलें जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायला जो कोण आपलो वाडदीस समोरमता वो लग्नाचो दीस समोरमता वो आमची मोगाची जी मरून गेलेली आसा तांचो आमी उगडास कोत्ता. तांकां सगल्यांक आमी देवाच्या हातान भेटून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सुरवातेच्यान मोगाच्या भावा भयणांनो, पास्काच्या 5व्या सातोळ्यांत आयज आमी प्रवेश करता. आयचो सेवाधर्म जिवन जेजू जो आमकां सांगता कोरात आनी आमच्या कुदीन प्रोगासण्यांनी आनी पातकां मरणाच्या सावळेन आमकां बोरवोसो दिता. ताचेर आमी बावार्थ दवरूंक हुस्कायता. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजू वाट सोत आनी जिवीत. तें आपणावन बोरवंशाची वाट चलुया. हीं उतरां आमकां जिवीत बासायता, मार्गदर्शन दिता आनी बोरवंशान भरता. आमच्या जिविताच्या यात्रेन अदीक करून आगवट परिस्थितींनी जिवन जेजूचें जिवीत आपणावन बोरवंशाची वाट चलूंक आमकां आदार दी म्हूण हे मिसाच्या बलिदानान काल्तिकायेन मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी आमचे पातका लागून आमचे असोकत्या लागून जेजू दाखयता ते वाटेन चलोंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणी आमचे पासत आमी मागोवन घेवया. आनी आमी सगलीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट को सोम्या काकूट
kaklutko. Krista kaklutko. Somya kaklutko. Somya kaklutko. Mój Mateva kusorgi, ani shanti, moria monacha moncha sonsari. Sorve spora deva, sorgicharaya, surpod veda deva bapa. Ami tuka wakanta, ami tuji sudi kota, ami tuka namaskar kota, ami tuka uladita, tuju chato oi baba paso. Ami tuka vinvasa, somya ekasoni Buddha, Jesu Christa, somya eva chichiri, Bacha Buddha. Sarache papkata amchi kakleutko. Tu sarache papkata amchi magre aigunge. Tu babacha uzmya posta amchi kaklutko. Jako hitratmya sangati, deva babache moi me, Jesu Christa. Eklosu bovi, eklosu somi, eklosu bovorto. प्रार्थूया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, आमचे सवे सदांच पास्कांचो गूट सोपून नायक पावय अशें पवित्र स्नानांत नवी करूंक तुका बरें दिसलां तें तुज्या सुरक्षीत आश्रया खाल भरपूर फळां दिवं आनी सासनाच्या जिविताचे संतोशाक पावूं. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. दोरदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या सिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पोडगोच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली
आनी बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक बिचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंत्योकीच्या 9 शिसा निकलावाक हांकां ताणीन दोरदुता मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल याज्ञिकांनी पोरयान भावार्थाक वेंग मारली. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हडूकार तुमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती म्हणया सगली. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून तांकां सोनगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुबां विस्वासीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर तांची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतनी सोडयतलो. तोच तांकां दुखवल्यांच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बागिवोन पेद्रून पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी पोरो घालो, पूण देवान वेचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशें एक आत्मीक घर बांदून पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसले आत्मीक योद भेटूंक एक पवित्र याज्ञिकी कूल घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा, पळयात, सोयनात हांव एक कोणश्या सोदीचो फातोर घालतां. हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फातोवाचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदिप्यांनी पोरो घालो कोणश्या सोदीचो फातोर जालो आनी मनीस आदलून पडटा तसलो फातोर. मनशांक सोकला उडयता तसलें करप. सोबदाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात. हेच तांकां देवाचें निर्णय. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपले विचित्र उजवाडान पाठयल्यात. आपले कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलें कूल, रियाल याज्ञिकी कूल, संस्कारलोले राष्ट्र, आपली खाशा पोरसां देवान काडल्यात. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हडूकार शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापायच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात तोमासान ताका म्हणलें सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकळो तर वाट कशी जाणा जाताल्या जेजून ताका जाप दिली वाट सत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला फिलिपान ताका म्हणलें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो जेजून ताका प्रतिपाळ केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हूण तूं सतमानिनाय जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच अस्तंगी उलयना पूण म्हजे सवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा म्हजें सतमानून घेयात हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा कर्तुत्वांक लागून तरी सतमानात हांव तुमकां सच सांगतां जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेतां सोम्याचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आयज शुभवर्तमानान आमी आयकलां जेजू सांगता वाट सत आनी जिवीत हांवूच जरी तर आमी खंय वेता जाल्यार आमी ती वाट जाणो जावंक जाय आनी आमी ती वाट नोको जाल्यार आयज काल आमकां आमच्या मोबायलार गुगल एपार वचून खंय आमी वचूंक सोदता ते एड्रेस घातल्यार आमकां मागीर सारकें मार्ग मेवता खंय आमी वचूंक जाय कशें वचूंक जाय दाव्याक ओडूंक जाय उजव्याक ओडूंक जाय सगळें आमकां मेळटा तर वाट आमकां रोखडीच कळून येता आनी आमी खंय वचूंक सोदता थिंगा आमी पावता तो आमी वाट चुकोना आनी पूण गुगल मॅप बीन येवचे पयलीं आमी कशी वयताल्यो आमी तशेंच वेताल्यो कोण मेळटा तांकां आमी विचारताल्यो उमक्याचे घरा वचूंक जाय आमकां आमी कशी वचूं हिंचो वाट घेवंक कित्याक केन्ना 2-3 वाट्यो आसता आमी घुस्पता आनी ताच्या लागून चुकोन आनी खंयी पावता पूण आमकां विचारल्यार
ते आमकां वाट दाखोवन दिता. तर जेजू जेन्ना आमकां आयज हे शुभवर्तमानान सांगता वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, तो हे वाटेची खबर करिना, तो स्वर्गींचे वाटेची खबर करता. कित्याक हांव जाणा सगलीं आमी स्वर्गराज्यान वचूंक सोदता. हांगा कोण आसा स्वर्गराज्यान वचूंक सोदिनात ती हात वयर काडनाका, कित्याक तुमकां संदी मेवतली. स्वर्गराज्यान सगळींच वचूंक सोदता. सो हांव जाणा आमी सगळींच खुशालकायेन स्वर्गराज्यान वचूंक सोदता. तर स्वर्गराज्यान वचूंक सोदता जाल्यार जेजू दाखयता ते वाटेन आमी चलूंक जाय. आनी ते वाटेक आनी गुगल मॅप बीन कांय गरज ना. पवित्र पुस्तकांत आमकां सगळें मेळ्ळोलें आसा कशे भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी जेन्ना जेजू दाखयता ते वाटेन आमी चलता तेन्ना जेजू म्हणना कांयच कोश्ट आसचें ना, त्रास आसचें ना, दूख आसचें ना, सगळें बरें आसतलें कित्याक तुमी म्हजे वाटेन चल्लोले आसात. ना, जेजू आमकां सांगता हांव आसतलो तुमचे बरोबर. तुमचे जिवितान जेन्ना कोश्ट येता, दूख येता, वादळ येता, पिडापीत येता, हांव आसा तुमचे बरोबर ते कोश्टान, ते दुखान, ते पिडापितान. आनी म्हाका तुमी ओळखून घेता हांव तितले फावटी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक जेजू आमकां हे सुरवातेचे शुभवर्तमानाचे सुरवातेक सांगता तुमचे काळीज उत्सामूळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरता तसो म्हजेर दवरात. तर आमकां जण एकल्याक उगडास करता जेजूचे शुभवर्तमाना वरवीं म्हजेर विश्वास दवरात. जितले आमी देवाचेर विश्वास दवरता आमी ओळखून घेता की देव आसा आमचे बरोबर आनी तो आमचे बरोबर चलता आमचे कोश्टान आनी आमच्या दुखान. अशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक फेस्ताचे फेरेन घेवन वेतालो आनी फेरेन ती वेता आसतना सुरवातेकूच अशें ते बापायन आपल्या भुरग्याक म्हटलें बाय तूं म्हजो हात दवर. मागीर भुरग्यान आपल्या बापायक पळयलें आनी म्हटलें डॅडी तूं म्हजो हात दवर. कितें डिफरन्स आसा? जरी तर बापायन भुरग्याचो हात दवरलो ओ भुरग्यान बापायचो हात दवरलो खंय वचूंक जाय थंय पावतलींच ती कित्याक हात दवरलेलो आसा. पूण जेजू बरोबर जेन्ना आमी जियेता एकवटान आमकां आनीक समजणी मेळटा. जेन्ना आमी देवाचो हात दवरून चलता तेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना ओ जावं संवसार आमकां बुलयता तेन्ना आमी आनीक खंय पडयता आनी पयस वेता आनी ताच्या लागून आमचो हात देवा कडसून सुटोन वेता. पूण जेन्ना आमी देवाक सांगता देवा तूं म्हजो हात दवर, देव आमकां केन्नाच साणिना. तो आमकां आपल्या एकवटान दवरता आनी आमी कितलें पयस गेल्यार तो येता आमकां परत वाटेर हाडूंक जी वाट जावन आसा स्वर्गींच्या राजान भितर सरूंक. तर मागीर आमी साबुलिदानान की देवान सदांच आमचो हात घट दवरूंक आमकां ते बरे मार्गार व्हरूंक आनी त्या मार्गान कोश्ट आनी त्रास येता तेन्ना आमी उचामोळ जावपाची न्हय पूण देवाचेर विश्वास दवरून फुडलें पावल मारूं. आमेन. आमी सगळीं बी रावन आमचो बावाट उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सामावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तो एकदां जिव्या आनी मेल्ल्यांची दुसरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां आमची कांय मागणी आनी गरजो आमी देवाच्या हातान भेटोया. जेजू जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत. ताचेरूच भावार्थ देवून कांय आमची मागणी
ताचे देवाचे मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत आपणावन स्वताक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आनी मोगा सेवेंतल्यान पोरशेक सोर्गींच्या जिविताची बोरवांशान वाट दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केले विस्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी गरीबसाणेंत बेकारपणान आनी वेगवेगळ्या तरेच्या आडकोळेंक सांपडावन निराशीपणान शेतोल्यांचें आयकूंक तांचे उर्गोतीक फावो ते उपाय घेवंक आनी हे भाशेन तांचो बोरवांसो उखलून दवरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केले विस्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. जांचो बोरवांसो सांडला तांणी देवाचें आसणें भोगूंक आनी तो आपणा बरोबर वाट चलता म्हूण सोत मानून बोरवांशान जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केले विस्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमी जोण एकल्यान जेजूक आपणावन ताजी वाट सोत आनी जिवीत जिवंक आनी कुटुंबान समुदायांत पवित्र सोबेंत आनी समाजान बोरवांशाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केले विस्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. इल्लो वेळ ओगेच रावन आमची खासगी मागणी देवाच्या हातान आमी दवरुया. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. दोयाल दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केले विस्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां आपूण वाट सोत आनी जिवीत म्हूण पोरगोटलें आनी आपल्याचेरूच बावाट थेवंक शिकयलें. त्याच बावाटान थोडी आमची मागणी तुजे मुखार आमी घातल्या. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. गीत घेवया. C24 पानाचो अंक 30 आनी 8. C24 पेज 38. Bangar kuru Shoktai tu ekats putra Mati dulam cicini Bangar ku pavitratnya Doyal Bapa Mukti pona Hitkulotnya Jivitaci Tuka Bogda, Amche Vorda, Tuka Bogda, Amche Vorda, No
दोयाळ बापा मुक्तीपोंडा इगोलोत्या जिविताचे तुका मोगता आमचे व्हरता तुका मोगता आमचे व्हरता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देवा सैमाचे वाटेन केलें. जशें तुजें सोत आमी जाणा जाल्या तशेंच तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्व काळी आमी तुका वखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची अदीक वत्या दबाज्यान आमी कित दिकोच्याक कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पास्काची बोली. कुसार आपले बलिदाना वरवीं आदल्या योधनाक ताणें सोपुरनाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातान वोपून दिवन तो खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काचे संतोशाचे नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीचो सोल पदव्यो आनी देवदुताचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर देव, स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवात. होसाना ओ स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस कियात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन पर परगटा.
देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिपनेरी आनी सिमियाव आमच्या बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणींक घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या परमाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाची उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सहस्क आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरमाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे बावताचे दीस काल म्हणजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. डी 40 आनी 6 पानाचो अंक 70 आनी 4. डी 46 पेज 74.
소타 상타 쉐량하오다 오지 보리 미토 솔량 Konuitosa Satlo salva Surotuka Subahoda Devta Visvasoda Suci Amma Sheliangulia Jitsu Eka Zinando Vosomo Devta Visvasoda Suci Amma Sheliangulia Jitsu Eka Zinando Vosomo Sorga Saku Ailai Devo Dusmanatli Sorun Divo Moja Shailya Ailai Geho Sasik Jivi Moje Vato Devta Visvasoda Suji Amma Sheliangulia Jitsu Devta Zikando Vosomo Devta Visvasoda Suji Amma Sheliangulia Jitsu Eka Zinando Vosomo जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा आमी आमचे दोळे बंद करून ताका रिगून रावया मागया ताचो आदार सदांच ताका एकवटान रावन आनी हेच एकवटान जिविताचे जे कोश्ट आसा ते त्रास दूख आसा ताच्या हातान भेटून उसामूळ जावंक न्हय ताचेर विश्वास दवरून तो आसा आमच्या सांगाता हेच विश्वासान आमी आमचे जिविताचे फुडलें पावल मारुया सोमी म्हणटा हांव खोरी दाखवेल आनी तुमी ताचे फांटे जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेता तो सुबाम फळां दिता हालेलुया प्रार्थुया सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोजेचो आदार जा सुर्गींच्या गुटांनी तुवें तांकां भरलाय तर पोरणे जिवीत सोडून नवे जिविताक उतरूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं मातशी बसात तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बुलिदानान वांटो घेतले खातीर खास करून आमचे साकिस्तांक मिडिया आनी कॉयर चलयलेले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तांणी वाचपाक केलोलीं आसा आनी आमकां कलेक्शन करूंक हांगा मदत केलेली आसा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा दर दिसा मिसा 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन जाता आयताचे मिसा 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9-15 इंग्लिशीन जाता मायाचो आनी ऑक्टोबर म्हयनो जावन आसा तेर्साचो तर आमकां आमचो पाप साहेब जावं पाप फ्रांसीस आनी आतां पोप लिओय आमकां उलो मारता सायबीन माया लागीं मागोंक खास करून आमी जाणा कशे भाशेन झूज अशें जालोलें आसा आमच्या ह्या संवसारान तर ताचो बरो सुटावो जावंक मागूंक तो आमकां आमंत्रण करता आमचे मागणे वरवीं खास करून तेसा वरवीं तर हांगासर 2 दिसा तेस चालू आसा जालें 1 वरस अशें तो तेस आमी करीत आसा तर मायाच्या 13 तारखेर फेस्त जावन आसा
सायबीण मायचे आ लेडी ऑफ फातिमा तो त्या दिसा तेसाचेर आदारलेलो रिट्रीट आसतलो हांगासर बसिलिकांत 9 ते 12 पर्यंत आनी जी कोण हो तेस करूंक फादर पेट्रिशो बरोबर वांगडा आसात तांकांय सगल्यांक आमंत्रण हे दिसा भाग घेवपाक आनी हे दिसा तो तांकां कोंतूय दितलो ते कोंताचेर एक वाटेन सान फ्रांसीस शावेराचें चित्र आसा आनी दुसरे वाटेन आंकवार मारयेचें 2 म्हयन्याच्या 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराचें कॉपेल आसा हांगा पेट्रोल पंपाचे मातशे फुडें थिंगा मीस जाता 9 तेस आनी थोडे प्रवचन जाता आनी ताचे उपरांत 10 मीस सुरू जाता ह्या वर्सा मायाचे 6 तारखेर मायाचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेर गोंयां आयलोलो तर ह्या वर्सा मायाचे 6 तारखेर जावन आसा वेनिसडे 484 इयर्स जाता तो गोंयां आयलोलो तर ह्या दिसा थिंगासर परत 6 तारखेर जावन आसा मीस आसतले 10 वरांचेर आर्गांचे मीस कशें दिनवासूंक जे कितें सान फ्रांसीस शावेरान आमच्या जिवितान केलेलें आसा तर ते कॉपेलान मीस जातले आनी मीस जाले उपरांत तेरेस आसतलो म्हटल्यार एक भावाताची यात्रा कशी मीस जाले उपरांत कॉपेलान सान बासिलिका पर्यंत आमी येतले तेरेस करीत मागोंक in solidarity with all the Christians who suffer insults, discrimination, threats and persecution, and maligning our saints who have brought the good news and worked for the dignity of the people, especially the poor and the marginalized of our country. तो खरी तो तेस आसतलो मागोंक आमच्या संवसारा पासत शांती पासत आनी जे कितें वायट म्हणटा आमच्या सांता तेंचेय पासत बरी गिन्यान भलायकी मोन दिवंक तांकां तशेंच फादर पेट्रिशो आमचो रेक्टर हांगासर बासिलिकांतलो ताका 16 वर्सां भोगता हांगासर वावर केलेल्या तो ताणें एक पुस्तक घडून हाडलेलें आसा ताच्या सांगाती बरोबर आनी हें पुस्तक लॉन्च जातलें थोडे दिसांनी पूण जरी तर कोणाक प्री सेल आसा सो प्री बूक करपाक हें पुस्तक 1500 तें मेळटलें आनी एकदां लॉन्च जाले उपरांत तेजो प्रायस मातसो सुबेज आसतलो तर आतांच तुमी बूक करून तुमकां हें पुस्तक 1500 घेवं येता आनी जरी तर ते तुमचे जाग्यांचेर पोस्ट करूंक जाय जाल्यार गोंया भितर पोस्ट करूंक जाय जाल्यार आनी एडिशनल चार्जीस 150 आनी इंडिया खंयसरूय पोस्ट करूंक जाय जाल्यार 250 जातले तशेंच आमचे यूट्यूब चॅनल आसा तो तुमकां आमंत्रण तें सबस्क्रायब करूंक आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचें नांव आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तशेंच आमचे ॲप आसा ते तुमचे मोबायलचे प्ले स्टोरासान डावनलोड करूं येता आमी सगळीं बी रावया निमाणे आशिर्वाद सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे आमी बरोबर घेवया सान फ्रांसीस शावेरा जेजूचे मोगान तुजे काळीस सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोकट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटा आमेन गीत घेवया K4 पानाचो अंक 140 आनी 1 K4 पेज 141 ी
जिवितांतूं जिविताच्या जिवितांतूं तुझें जिवीत म्हाका लाबो तू जिवीत म्हाका लाबो उजवाडाच्या उजवाडांतूं उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुझोच उजवाड म्हाका दाखोव तूच उजवाड म्हाका दाखोव वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं वाचुराच्या सांगात्यांतूं बापाक सोडची म्हाका पावो म्हाका पावो